Page number 3, A5. Burgia bogdin somlał, gajon korun yetam, viswas dorun yetam, bapa mukar yetam. Burgia bogdin somlał, gajon korun yetam, viswas dorun yetam, bapa mukar yetam. Atmya sodan bapa, bosuk yetam tuka. Atmya sodan bapa, bosuk yetam tuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. जेजूच्या जिवितान आमी वांटो घेवन अदीक आनी अदीक ताचे सारके जावंक मोगाळ. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसात ते मनांत दवरून आतां मिसान वांटो घेतना आमच्या जिवितान आमी जाणो आपलेपणान जिवंक शकता वो देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जिवंक शकता. खूब पाटी आमी वायट चिंतता, वायट उलयता, वायट कोत्ता. तेन्ना फुडें आमकां थोडो वेळ बरें दिसत, पूण मागीर आमकां आनी दुसऱ्यांक बरें दिसना. तर असलें मागीर पातक आसलें की ना आमच्यान फुडलीं पावलां आनंदांत मारूंक जायना, शांतीन आमी आसनात, भितर तळमळ आसता. हें सगळें आमचें सरशिलें काडून उडोवंक आमकां देवाची मदत जाय. त्यो आमकां मदत करता आनी खरीं ताची भुरगीं मोगाळ भुरगीं जिवंक तो आमकां मदत करता. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. काळजांत हांव दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोर देदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी दोगां सांतांचो उगडास करतल्या. एक पाप साहेब जावन आसलेलो, 222 वर्सां ताका मारून उडयलो. जनेलांतल्यान ताका असोच भायर उडयलो आनी तो सकयल पडून मेलो. दुसरो जावन आसा एक जेजुईट पाद्री, 30 आनी 6 वर्सांचोच. ताका घुमटी ताची उमकडून तसो मारून उडयलो. ताका म्हण हितूं स्कॉटलँडाक हें मार्तीरपण मेळलें. तो तांच्या मोदिस्तीन आमी बरीं जावच्याक आनी आमकां बरेंपण मेळच्याक आमी हे मागणें आतां उबारया. सर्वेस्परा आमचे बापा, काल्लिस्तूस आनी जुआंव तुज्या मैमेवंत रक्त साक्षांची परब आमी व्हडा संतोशान समरमता. जुस्मानाची पर्वा करिनासतना तांणी तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्ट मरणांक आनी पुनर्जिवणपणांक सोबे माजार धिरान साक्षी दिली आनी ताचे पासत आपले मोलादीक रगत वारून तेजवंत मरण सोंसलें. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूक साक्षी दिवच्याक आमकांय ताचे परी धिरादीक कोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बागेवून पावलून गालेसेकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी समृती मेकली जाल्यात. कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंपें त्यो ह्यो: पोदवार, कामचार, पोजोडपण, कुड्ड्या देवाची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाडविवाड, नाटकाय,
क्रोध, जोगडी, दुसंग, पोक्ष, कुमनाटकाय, सुंडेपण, पोजडी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिटकायता. अशें कोत्तात ती देवाचे रास जोडूंक पावची नात. आत्म्याची फळां हीं मोग, कुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आप दमावणी. असल्या गुणाचेर आड वचोशी सोमूट ना. जी कोण क्रिस्ताची ताणें अगुणां आनी वंदोवण्या बरोबर आपली कूड कुर्सार खिलायल्या. जोर आत्मो आमचें जिवीत, तर आत्मो आमकां चलोवन वता तशी चलोवया. एकामेकाक चाळून, एकामेकाची नाटकाय धरून आमी पळको मान जोडूंक आवडे घोटूनय. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. आमचो जबाब तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. म्हणुया. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. जो मनीस नोश्ट्याची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना, ताका अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो म्हणटात आनी नियाळीत आसा. जबाब तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काला पोरमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताजी पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. जबाब तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबोन वेता तसले पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्याची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, फारिसेवानो तुमचें कोटा हॉर्तेलांव, पारोज आनी सगले तरेचो भाजीपालो हांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी तेय चुकोवचे न्हय आसले. फारिसेवानो तुमचें कोटा देवस्थानी पयले वयले जागे आनी तिणट्यार लोकांचे सलाम तुमकां जबरूच रुचतात. तुमचें कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचे चलतात तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांनी तांच्या एकल्यान ताका परती पाळून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान कोत्ताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो तुमचेंय कोटा उखलून व्हरूंक जायनात तसलीं ओजीं तुमी मनशांचेर उखलतात आनी त्या ओग्यांक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता कशे भाशेन हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री ते म्हण हितून बरे मनीस आसलेले, पूण खूब वस्तू फकत भायल्यांतल्यानूच कोत्ताले, भितरले बिलकूल पळय नासलेले. जेजू तांकां शिडकायता आनी तांकां म्हणटा, भायलें खरें करूंक जाय, पूण भितरलें तुमी अदीक करूंक जाय. नीत आनी देवाचो मोग, भायल्यान सालाम बालाम न्हय, पूण खरें तुमी खालतीकायेन सगळें करूंक जाय. भायलोच शो करतात तुमी. प्रभादे म्हणटात ते आदीं बरे आसलेले, पूण तुमी तांकां मारून उडयले न्हय, आनी आतां तुमी तांची भुरगीं जाल्लीं आसात. हे भाशेन तुमी मातशें सावध रावंक जाय. आनी तो तांकां सांगता, वय तांकां शिडकायता कशे भाशेन जिवंक जाय. तर जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी जिवंक जाय. आनी पावलो गालेसिकारांक तें शिडकायता आनी म्हणटा, भायल्यान आपलेपणांत जिवो नाकात, आनी आपलेपणांत जियेलीं की ना आमी हे सगळे वायट वस्तू चिंतान, उलयतान आनी कोत्ता. पोद्वार, कामचार, पोजोडपण, कुड्ड्या देवाची पुजा, गाडीपण, मागीर असलें करूंक लागतना आमी. पूण आमी तर पवित्र आत्म्यान भरल्या जाल्यार आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जियेत जाल्यार मागीर आमी मोग, बरेपण, दुसऱ्यांक सगळें आमी बरें करूंक लागतल्या, आनी आप दमवणी आमचे मदें आसतली, म्हणजे सेल्फ कंट्रोल. कित्याक लागून देव आमकां घोटाय दिता. हे भाशेन आमचे सांत भक्त जियेले. तुमी जाणात कशे भाशेन वो पाप साहेब खाल्लिस्त, ताका पाप साहेब केल्या उपरांत फकत 5 वर्सां तो म्हणा हितून कारबार चलयतालो. ताच्या वेळार आनी एकलो पाद्री आसलोलो, ताचें नांव हिपोलितेस. तो कितें म्हणूंक लागलो, जे कोण पळय पातक कोत्तात, महापातक कोत्तात, तांकां बोगसणें ना. पूण हो पाप साहेब कितें म्हणूंक लागलो, ना, तांकां देवान बोगशिल्ल्या, त्या काळार तांकां तें करचें पडलें घुडेक, पूण तीं आतां खरींच पिराचीत कोत्तात आनी सगळें फुडें तीं आपूण हें पातक केलां म्हणून ओळखून घेतात, आनी तांकां आमी बोगसणें दिवंक जाय. हे भाशेन ताणें हो एक हुकूम घालो. आनी दुसरो म्हणजे त्या काळार म्हणजे कोण व्हडल्या दर्जाचे आसलेले आनी जे कोण नोकर आसलेले तांचे मदें काजार जायनासलेलें ताच्या आदीं. पूण ताणें म्हणलें तें जावंक जाता, कित्याक आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमचे मदें भेदभाव आसूंक फावना. म्हणटच हे 2 कायदे ताणें म्हणना हितून इगोर्ज मातयेक दिले. तर ताका मागीर आमी आयकलां कशे भाशेन जनेलांतल्यान दुखलून भायर उडयलो आनी तो मागीर मेलो. हे भाशेन ताचो म्हणना हितून ताचें मरण जालें. जॉन ऑगल्वी तो एक प्रोटेस्टंट स्कॉटलँडचो आसलेलो. ताका शिकपाक म्हणना हितून तो बेल्जियम गेलो, आनी थंयसर गेल्या उपरांत ताणें पळयलें की क्रिस्तांव, कॅथलीक ते कशे भाशेन जियेतात. खरेंच देवान आमकां सगळें दिलेलें आसा, आनी पाप साहेब जावन आसा जेजूचो प्रतिनिधी ह्या संवसारांत. म्हणटच आमी ताचें आयकूंक जाय म्हणून ताणें संस्थेन मागीर जेजूट संस्थेन प्रवेश घेतलो, आनी तो थंयचोच थान ऑस्ट्रियाक तो गेलो. ऑस्ट्रियाक ताणें अभ्यास केल्या उपरांत मागीर ताचें पाद्रीपण जालें, पाद्रीची ताका दिक्षा मेवली, आनी तो म्हणूंक लागलो, ताका मागीर पारिसाक धाडलो. पारिसाक थान तो म्हणूंक लागलो, म्हाका परतून स्कॉटलँडाक वचूंक जाय. तो वचोंकूच नाहल्लो, म्हणून तो गेलो. पाप साहेबानूय ताका दिली परवानगी, आनी जेजुईटच्या संस्थेनूय ताका परवानगी दिली वचपाक. तो गेलो थंयसर. एक घोडे पळय आसा तांचो हो कहो मालक कहो, आनी थंयसर गेल्या उपरांत ताचें नांव ताणें बदल्लें, जॉन वॉटसन म्हणून ताणें केलें. आनी थंयसर गेल्या उपरांत
सगळ्यांक क्रिस्तांक थंयसर म्हणून तूं ते संदी दिन आसलेले आपले क्रिस्तांव म्हणजे कॅथलिकांक म्हणून ताणें हांकां सगळ्या जाणांक सोदून काडले, तांचो परमास करूंक लागलो, तांकां मीस पेटोवंक लागलो आनी हे भशेन केल्या उपरांत एकलो कोण आपूण कॅथलीक म्हणून ताचे बरोबर आयलो, ताका ताचें नांव ताणें मागीर तांकां दिलें, ताका उबोवन उडयलो. हे भाशेन ताका उबोवन उडयल्या उपरांत ताचे खूब म्हणून हातूं चवकशी केली आनी ताका 9 दीस एके घाणींत धरून पांयांक सांखळे बांदून 9 दीस न्हिदोन आसतना ताका दवरलो. न्हिदोंक दीत नासलें ताका सुयांनी तोपून, पूण तो एकदम काळजीदारपणी हें सगळें सोंसलें ताणें. पूण एक उतर ताणें कोणाचेंच म्हणलें ना वायट, पूण सगळें बरें म्हणूंक जाय तें सांगलें ताणें. वय राजा आसा खरो, पूण ताचो मान ह्या संवसारांत एका पाप साहेबा भाशेन ना. तो स्पिरिच्युअल मास्टर न्हय, तो म्हणून तूं बाकीचो कारबार पळयता, पूण ताका तो दर्जो ना. हे भाशेन ताणें तें ठामपणी सांगलें. ताका लागून ताका मारून उडयलो. म्हणटच मागीर मारता आसतना सदांच तो रोजार करीत आसतालो आनी रोजारा शिवाय तो आपलें जिवीत म्हणून हातूं दुसरे भशेन सारिनासलेलो. मागीर ताका मारूंक वतना ताका म्हणून फांसो घातलो. वेताळां ताणें ताचें कोंत लोकांचेर उडयलें. एकल्या दादल्याचें तें पडलें. तो क्रिस्तांव नासलोलो आनी तो कॅथलिकूय नासलोलो, पूण ताणें ताचें जिवीत पळयल्या उपरांत कशे भशेन तो वयर वता आनी तो म्हणून हातूं उमांग घेता त्या जाग्याचो, कित्याक देव ताका हे भाशेन ही संदी दिता आपल्याक म्हणून हातूं साक्षी दिवंक. आनी तो मागीर थंयसर मोत्ता आसतना सायबीण मांयचें नांव घेता, जेजूचें नांव घेता आनी मोत्ता. ताका तेन्ना कितें जाता, सगलो लोक म्हणटात हें सारकें न्हय ताका मारपाचें, तो खरोच बरो मनीस आसलेलो. ताका हरशीं मागीर ताची गोमटी कातरूंक आनी सगळे सांदे ताचे सारके दोशी करून ताका उडोवंक घातलेले, पूण तेच भाशेन करूंक ना. म्हणून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी पळयता, जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जियेता तेन्ना ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें वावुरता आनी आमकां भिरांत आसना. आमच्या घरादारांनी आमकां खूब पाटी बरे भशेन जिवंक खूब त्रास जातात, पूण तेन्ना तुमी भियो नाकात. जेजूक एकवटान रावात आनी ताचो पवित्र आत्मो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सगळें आमकां सांगतलो. हे भाशेन जिवच्याक आमी आतां थोडे आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता ताका एकवटोन सगळें ताचे सरशी आमी दवरया. भितरलीं चिंतना भावना तीं आसात, पूण ताचे आमी गुलाम जावचीं न्ही. ती सगळीं बरी आनी वायट चिंतना भावना आसात तितलीं जेजूच्या ताब्यांत सुस्कार भायर सोडटना करया आनी हे परी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो आनी आमच्या काळजांत आपलें जिवीत अदीक आनी अदीक भरून आमकां तो ताचे सारकी मोगाळ करतलो. आनी आमी हेच भाशेन जिवच्याक आतां आमी सगल्या संवसाराच्या लोकां पासत मागया. देवान तांकां बरी सावध भलायकी दिवची आनी तांकां वायटा विघ्नांतली निवारची. सोरपोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 44, C38. मोशे हात घे, मोशे पाय घे, स्वीकार कर
तुमचें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाळे बापा, ह्या आमच्या देण्याचे तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी पवित्र आत्म्याक धाडून ती पवित्र कर. तुज्या मोगाच्या बलिदानान खालिस्त आनी जुआंव भाग्यवंत रक्त साक्षांनी कुडीच्या सगळ्या व्हडवळ्यांचेर जैत व्हेलें, तशेंच आमी जैतिवंत जावच्याक आमची काळजां त्याच बलिश्ट मोगान दिसान दीस ओदीक बोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदेदारान सासणाच्या देवा, सोर्पकालीन सोर्थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कालिस्तूस आनी जुआंव तुज्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असुकतायन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन पडजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन बोलावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूक एकवठोन सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी काळजांत थावन ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर दूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आतां आमी आमच्या काळजांत शिवंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page number 54, D14. म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन कालिस्तूस आनी जुआंव रक्त साक्षांच्या परबे सोमयार आमच्या आत्म्याच्या पोसणाक एकूच उंडो तुवें आमकां वांटून दिलोय. ताचे वरवीं तुज्या मोगान आमकां सदां थीर करून दवर
आनी नवे जिणेची चाल दवरूंक आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन Amen. पुणेनान भावनो दर दिसा आमकां देव अदीक आनी अदीक घोटायेन बोत्ता आनी आमचे कितले भाव आनी भयणी आपलें जिवीत जेजू पासून वारोवंक तयार आसात आमी आमच्या घरादारांनी जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक खूब कश्टवता तेन्ना आमी भियोंक फावना पूण पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमी फुडें ताच्या सांगाता पावलां मारया आनी दुसऱ्यांक जेजूची अदीक आनी अदीक ओडून घेवया सर्वेस्पो तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी आतां आमी भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर कडेन मागया आनी ताचे कडेन आमी विनंती करुया भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूचो मोग जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें आमचे होत्रेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा Amen. आनी सोर पुदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान एकामेकाचो मोग करूंक तुमकां हांव धाडटां देवाचे व्हड उपकार. Page number 212, T20.